saying? You may have spoken to them, no, about this. I have not spoken to anybody up till now because it is just a beginning. See, गांव आसा थंय हें आसा अशें म्हणटात आमी. बोरये लागता न्ही तुमकां, बोरये वटेन तुमकां लागता, ते वटेन कांय हें ना लोकांचे. मातशें आसतलें एक दोन विशेष ना आयल्ले म्हजे कडेन लोक, पूण दे हॅड कम विथ अ रॉंग कन्सेप्ट की आमगेली 7-8 घरां वता म्हणून. घरां मोडपा वचना, फक्त एकच घर मोडपा वता. ते देवळा कडली काय फुडली? एकच मुखार शेतात वता पळय, सरकारा कडेन बी ना. शेतां म्हणल्यार भायल्या वटेनचे. भायल्या वता थंय एकच घर वता. पण 6-7 अलायनमेंट दाखयलेले प्रपोजल्स पळय लक्षांत घे. थोडे जाण 7 म्हणटा, थोडे जाण 6 म्हणटा. See, whatever alignment they have identified is the best alignment. 7 saving everything except little fields on both the sides. Why It is the most ideal, I would say, approach for constructing bridge. सर पण आमी दुसरी एक विचार करनात. फाल्यां समजा ढाण करून हो पूल पडलो अशें दर्या, मागीर कितें कितले हाल जातले. पुलाचो स्टेटस सध्या म्हणजे तुमकां कितें? स्टेटस इज ओके. स्टेटस ओके आसा म्हणून तर आमी प्रिव्हेंटीव मेजर घेतात हे न्ही. यू सी, हो पूल आसा तो 5 वर्सां 10 वर्सां काडूंक शकता, इवन 15 वर्सां काडूंक शकता, बिकॉज दॅट इज गोइंग टू बी रिपेअर वर्क फॉर दॅट इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम. So this bridge can continue, no doubt, but at the same time, next 50 years, next 100 years, you can't expect the same old bridge to continue for the next 50 years or 100 years. So we have to have. आता अलाइनमेंट खंयचो फायनल जाता? आता पणजेच पळयात तीन ब्रिज जाले. आमी एक ब्रिजाकूच पयलीं सुरवाती तेन्ना मातशे ओपोज करताले, आतां 3 जाल्यात. आनी वॉट सॉर्ट ऑफ कम्फर्ट इट हॅज गिवन? All these 3 bridges have given comfort to north and south. That we have to see. सर तो मेन आता अलाइनमेंट खंयचो तुमचे वटेनच्यान, बोरये वटेनच्यान? आता जो पब्लिश जाला पयलीं, जो नोटिफाय केला, दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट. सर पण पयर मिटींग जाली अलेक्स इक्वेराच्या बरोबर, लोक ते खजानचे आयले रे, पूण सी वी हॅव टू. तितूंतल्यान तेंची घरां वचपाची फेर आसा. ना. तो 7 तो सारको आहा. पूण ते थोडे जाण म्हणटा की शेतां वचूया, घरां गेल्यार सी, हो जो अलायनमेंट आसा पळय, आय वूड से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अलायनमेंट वेर नो हाउसेस गेट डिमॉलिश्ड, प्रॉपर्टी ऑल्सो डजंट गेट मच डिमॉलिश्ड अँड डिस्ट्रॉयड. सामके कमीत कमी हातूंत भितर हो ब्रीज जातलो. तुम्ही जॉईंट मिटींग बीन कितें अशें पळोवया मागीर काल पयलींच आयकल्लें हांवें तें.